सो हे गायज वेलकम बॅक टू माय मिनी ब्लॉग. सो आयचो मिनी ब्लॉग हांव स्टार्ट करता काकीगेर सून. जी काकी म्हजी ऑल टायम फेवरेट आसा तेंगेर हांव आयज सांजच्या टायमार गेल्लें मातशें म्हटल्यार टायमपास करया. सो तेंच्या स्लॅपार वचून इतलो व्यू बरो दिसतालो की म्हटलें तुमचे बरोबर शेअर करप तो बनता हें, कारण इतलो बरो सनसेट जावपाक येयल्लो आनी इतलो बरो व्यू बी आसलो. सो ही हांगसर दोगांय म्हणटा तशी काकी आनी मम्मी सकयल पळयताली. हांगसर दोगां क्यूट अशी माजरां आसली तांकां पळयताली. सो थोडोसो हांगसर आमी टायम स्पेंड केलो, खुबशे गजाली केले आनी तेच्या मागीर दुसरे सायडीन बी गेली, म्हणजे थंय सुद्दां व्यू बरो दिसतालो. सो हांगसर ही कितें तरी पळयताली. तेच्या मागीर हो व्यू सुद्दां म्हटलें तुमचे बरोबर शेअर करया. तेच्या मागीर आमी आसली तशी सकयल येयली आनी तेच बरोबर काकीन च्या बी केल्ली आनी शो म्हणटा तसो. सो तो बीन एन्जॉय केलो आनी तेच्या मागीर हांगसर क्यूट असो काकीगेलो नेबर आसलो, तेजे बरोबर थोडी मस्ती बी मजा केली आनी आसली तशी घरा येवपाक येयली. सो घरा येतना थोडीशी वेजिटेबल्स बीन म्हटलें घेवन येवया. सो मम्मीन हांगसर थोडीशी वेजिटेबल्स घेतली आनी आसली तशी घरा येवपाक येयली. सो घरा येतना म्हणटा तशी सनसेट सुद्दां जायत येयलो. सो म्हटलें तोय बीन तुमचे बरोबर शेअर करया व्यू कसो कितें आसा. सो बऱ्या तरेन दिसतालो आनी शेतान सुद्दां व्यू बरो आसलो. सो थोडोसो कॅप्चर केलो आनी मागीर घरा येताच सगळ्या आमच्या माजरांनी पेट्यांनी आमचें वेलकम केलें, वेट करताली ती आमचो. सो असो आसलो आयचो मिनी ब्लॉग. आवडलो असो जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरूं नाका. बाय बाय.